मडगांव जावपी दिंडी ही गोंयभर फामाद अशी दिंडी. मात ह्या वर्सा कोविड महामारीच्या संकटाक लागून मडगांव हरिमंदिराच्या देवस्थान कमिटीन ह्या वर्सा दिंडी रद्द करपाचो निर्णय घेतला. सार्वजनिक पावण्यार कार्यावळी जावच्यो ना. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. हांव सुहास कामत, हरिमंदिर देवस्थान अध्यक्ष. म्हजे बरोबर आसात म्हणजे सेक्रेटरी मनोहर बोरकर दाव्या सायडीक आनी उजव्या सायडीक आसा रवींद्र नेवगी, आमचे ट्रेजरर कोशाध्यक्ष कमिटीचे. सगळ्यांक येता त्या दिवाळेच्यो शुभेच्छा. सगळ्या समस्त भाव भक्तांक मडगांवकारांक आमचे वतीन शुभेच्छा. आनी हरिमंदिर देवस्थानाच्या वतीन सुद्दां हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. यंदा दिंडी उत्सव वार्षिक पद्दती प्रमाणे नोव्हेंबर 28 तारखेक मुख्य दिंडी उत्सव आयिल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे 22 तारखेच्यान जे आमचे नॉर्मल एक आठवडोभर पयलीं कार्यक्रम सुरू जातात ते 22 तारखेच्यान शेड्यूल सुरू जावपाचे कार्यक्रम आज 22 तारखेच्यान. तर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की यंदा ह्या महामारीमुळे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसात सगळ्या देवस्थानांनी म्हणा किंवा सगळे कडेन. त्याच्या कारणान सगळे जे वार्षिक कार्यक्रम किंवा उत्सव म्हणा हे म्हणा ते सगळे रद्द जाल्ले आसात की हातूंत सगळ्या समस्त भाविकांचो आरोग्याचो प्रश्न, हेल्थाचो प्रश्न आसा. तसोच जे देवस्थान कमिटी म्हणा किंवा अर्चक म्हणा आमचे पुजारी म्हणा तांचे आमी हेल्थ पळोवचे. त्या संदर्भान हे सगळे गव्हर्मेंटाच्या गायडलायन प्रमाणे सगळी ही दक्षता घेतली आसा. म्हणून आमी सुद्दां ह्या संदर्भान विचार विनिमय करून समज आमचे मॅनेजींग कमिटी बसून डिस्कस करून हाजेर परिपूर्ण अशें आमी डिसिजन घेतलें. आनी त्याच बरोबर आमकां दिंडी उत्सव आमचो हरिमंदिर देवस्थान आनी विठ्ठल मंदिर हे दोनी आमी एका म्हणजे बरोबर उत्सव जाता तो. ताजे कारणान विठ्ठल मंदिराच्या कमिटीच्या आमी विचार विनिमय केलो आनी तांचो आमी एडवायस घेतलो आनी तांचे अध्यक्ष आमचे बरोबर बसून कमिटी मिटिंगेन उलयले आनी आमी अशें डिसिजन घेतलें की यंदा ह्या महामारीमुळे हो जो प्रसंग उद्भवला सगळ्यांक यंदाचो दिंडी उत्सव जो मोठ्या प्रमाणात मोठ्या दबाज्यान सार्वजनीक जे सादर जातालो आनी आमी अशें ठरयलां की यंदाचो उत्सव सार्वजनीक रित्या सादर जावचो ना. सगळे कार्यक्रम जावचे ना ते रद्द केल्यात. गायनी बैठकीचे नाच वांटो बिटो घालचे प्रश्न जायना म्हणून तो सार्वजनीक उत्सव आमी जावचे ना म्हणून आमी लोकांक सुद्दां भाविकांक सुद्दां आमी कळयतले. पूण धार्मीक जे विधी आसात जे ते सगळे आमी करतले. उदाहरणार्थ 22 तारखेक आमची सुरवात जाता उत्सवाची वर्षपद्दती प्रमाणे. त्या दिसा आमचे गुण्यावचन जातले. आमचे यजमान कमिटीचे सदस्य गुण्यावचन करतले आनी विधिवत उत्सवाची सुरवात जातली. आनी फक्त देवळा पुरतेच एक मर्यादीत आसतलें जे आमचे नॉर्मल हें आसा तें. पूण फुलकारांनी हांगा त्या दिसा फुलां विक्री करची न्ही, कारण त्या दिसा आमी फुलां हांगा भितर मंदिरांत घेवचेच ना. आनीक खाजेकार मागीर चणेकार आनी कोण कोण जे पारंपारीक जे आपले पळय हांगा मांड मांडटात तांणी बी आमकां सहकार्य करचें अशें देवस्थान समिती तांकां नमळायेची विनंती करता.